मडगांवसान केपें वचपी बसीक केपें अपघात जालो। बस रस्त्याकडेक परतली। बसीन 30 पॅसेंजर आशिल्ले। 15 जाण जखमी जाल्ल्यान हॉस्पिसियोन घालचे पडले। गंभीर जखमी जाल्ले तिगांक एडमिट करून उरिल्ले 12 जाणांक हॉस्पिसियोंतल्यान डिस्चार्ज दिला। लोक म्हणटात अपघाताक ड्रायव्हर जबाबदार। बसवाले रेसी लावन लोकांच्या जिवाकडेन खेळटात। सावड्ड्यासावन मडगांव वचपी बसीक शुक्रारा सकाळी सुमार 8:30 अपघात जालो। बसीन 30 प्रवाशी आशिल्ले। पाड्डे केप्यां एका वलतार बस रस्त्या भायर वचून पडतली। गाडी वरून झाडार मारिल्ल्यान 15 प्रवाशांक मार लागलो। तांकां व्हरून हॉस्पिसियोंत घाले। तातूंतले किरकोळ मार लागिल्ले 12 जाणांक रोखडोच डिस्चार्ज दिलो। 3 जाणांक एडमिट करचे पडले। बसीचो ड्रायव्हर म्हणटा ताबो गेल्ल्यान अपघात जालो। गाडी वळटा जोडल्यान खंयच्यान खंय वयता तुमी? सावडच्यान मडगांव वयताले। कितल्यां सुमार? 6:30 सुट्टे सावड। मागीर आनी बरें कितें जालें अशें? वळटा गाडी जोडलीच्यान भायर ओवरटेकिंग बी नासलें? ओवरटेकिंग बी कितें करताले? जलवान भायर गेली गाडी? लोक म्हणटात ड्रायव्हरान वारे कशे गाडी हाडल्या। त्या शिवाय गाडयो चलतना ड्रायव्हराचे मोबायल चालूच असता। ही पळय गाडी पडले पळय न्ही परत ओवरटेक करून रेसिंग करता म्हणून आनी पयलीं मागीर रस्तो पयलीं अशीर हांगा वळताना ते पळय ड्रायव्हर सुद्दां पळयना म्हणटे आनी फक्त मोबायलाचे असतात चडशे। हाच्या पण जालें अशें एक्सिडेंट हांगा फक्त ड्रायव्हर फक्त फोनाचेर उलयतात हांगा खंय पावल्या मडगांव पावल्या खंय पावल्यात ते मातशें पोलिसेन बंद करपाक बस ड्रायव्हरान मोबायल यूज करपाक दिवपाक ना। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। वर्सुकी येणावळ 3 लाखांमेरेन आशिल्ल्यांक इन्कम टॅक्स माफ करपाच्या प्रस्तावाक केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्रालयान मान्यताय दिल्या। सध्या ही मर्यादा 2 लाखांची आसा। आता हो प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळा मुखार मान्यताये खातीर धाडटले। मंत्रिमंडळाची मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत बिल संसदेन मांडटले अशें दिल्लींतले खबरां संस्थांनी म्हणलां। दिसान दीस म्हारगाय वाडत आशिल्ल्यान आम आदमी सामको जाम जाला। अशा वेळार टॅक्साचें प्रमाण कमी जाल्यार लोक खुशाल भरीत जावपाचेच। केंद्र सरकारान तयार केल्ल्या नव्या डायरेक्ट टॅक्स बिला प्रमाण इन्कम टॅक्साची मर्यादा 2 लाखांवेल्यान 3 लाखांचेर व्हरपाचे संसदीय समितीन मान्य केला अशी माहिती अर्थ खात्याच्या एका अधिकाऱ्यान दिली। आदलो अर्थमंत्री यशवंत सिन्हाच्या मुखेलपणा खालच्या स्थायी समितीन हो प्रस्ताव तयार केल्लो। आयकर माफ उत्पन्नाची मर्यादा 2 लाखांवेल्यान 3 लाखांचेर व्हरपाची शिफारस ह्या समितीन केल्ली। वर्साक 10 लाखांमेरेन उत्पन्न आशिल्ल्या लोकांक 10% इन्कम टॅक्स लागू करचो अशी शिफारसूय ह्या समितीन केल्या। 2 ते 5 लाखांमेरेन उत्पन्न आशिल्ल्यांक सध्या 10% टॅक्स लागता। 5 ते 10 लाखांमेरेन उत्पन्न आशिल्ल्यांक 20% टॅक्स भरचो पडटा। 10 लाखां परस चड उत्पन्न आशिल्ल्यांक उत्पन्नाच्या वट्ट 30% टॅक्स फारीक करचो पडटा। 5 डिसेंबराच्यान सुरू जावपी संसदेच्या शियाळी अधिवेशनात हे बिल मांडपाची शक्यताय आसा। लोकसभेच्या मुखावेल्या अधिवेशनात लेखानुदान बिल मांडचे पडटले। त्या खातीर इन्कम टॅक्साची मर्यादा वाडोवपी बिल शियाळी अधिवेशनातच पास करचे पडटले अशें दिल्ली सावन मेळिल्ल्या खबरेन म्हळां। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। चारय वटेन झिलां आनी करड, पावसान गळटी। पेडणेच्या ITIची ही दशा। ITIन अंधाधुंद कारभार चल्ला। टॉयलेट बाबत लायब्ररी जाग्यार ना। ही शिक्षण संस्था काय गोरवांचो गोठो तेच कळना। थंयच भुरगे शिकतात। विमानतळ जालो जाल्यार हे भुरगे कामाक तयार जातले म्हूण मोपावाले सपना पळयतात। पळयात पेडणेच्या ITIची दुर्दशा। पेडणेच्या ITIंत नाका नाका त्यो गजाली चल्ल्यात असो विशय थंय शिकपी कांय भुरग्यांनी शिक्षण मंत्र्या मेरेन पावयल्लो। तें पळोवन पीपल फॉर मोपावाल्यांनी ITIंत वचून थंयची परिस्थिती स्वता पळयली। थंय वच जाल्यार कितलेशेच शिक्षक बेपत्ता। शिकपी भुरगे चडशे गोंया भायले। लोक उलयतात तें आयकल्यार थंय शिक्षण सोडून भलतेंच चल्लां। पळयात पेडणेच्या ITIची दशा। पुराय पेडण्याक ही एकच ITI। बिल्डिंगेचे भायल्यान दशा पळयल्यार कोणूय भितर सरपाक दचकतलो। बिल्डिंगेचे चारय वटेन झुडपां, भुरग्यां बरोबर जिवाणीय शिकतात। आतां टॉयलेटीची गत पळयात। सगळें मोडलां आनी कोयरान भरलां। आरशे फुटल्यात, लायब्ररी जाग्यार ना, ग्रावंडाचो तर विचारच करपाचो ना। घडये कड्डांत लिपला आसूये। पयलींचे बॅचाचे भुरगे म्हणटा ग्रावंड ना, तो ग्रावंड एक गव्हर्मेंटान दिवपाचो। कळपा बी आहा। पीपल फॉर मोपावाल्यांनी थंयचे प्रभारी प्रिन्सिपलाक परिस्थितीचेर विचारलें। तो बरोच गडबडलो, मात एकूय गजाल मान्य केली ना। शिकतल्या भुरग्यांक 4 गजाली उण्यो आसात हें मात मान्य केलें। भितर सरतकूच गेटी कडेन पावल्या बरोबर जे चित्र दिसता ती सगळी झाडां वाडलेली आसात, करड वाडलेले आसात, झाडां सगळी हे दैनीय अवस्था दिसता पळोवन ते सोरोप आसतले आनी कोण आसतले हाचे बद्दल एक संस्था एज्युकेशन संस्था म्हणून तुमी कितें आमी कितें केलें हांगा इंडक्शन प्रोग्राम ते सगळें परत क्लीन केलें आनी परत आतां वाडलें। एक ग्रावंड आसूंक जाय,
थंय कॅन्टीन आसूंक जाय, टॉयलेट बाथरूम आसूंक जाय, ग्राउंड आसूंक जाय, लायब्ररी आसूंक जाय, ह्यो फॅसिलिटी आसा आम्ही तुमचे प्रपोज केला इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर सध्या तरी ना इवन आता सर म्हणतात जर दुसरो कोर्स जर घातलो जाल्यार तेका इन्फ्रास्ट्रक्चरच ना म्हणटा तो विमानतळ फुडें फाटीं उबो जालो जाल्यार मोपाकार थळाव्या भुरग्यांक काम धंदो मेळटलो म्हणून रावल्यात. असल्या ITIंतल्यान पेडण्याक कोण तयार जातले हो मोठो प्रस्न. ते दाखय जर मोपा खातीर जर भुरगे जर जाय जाल्यार हे महाराष्ट्राचे भुरगे घेवचे आमी. ते तुम्ही पॉलिसी मातशें डायरेक्टर विचार. बट हाऊ डिड यू टेक इट ऑन वॉट बेसिस? कित्याक आमी भुरग्यां खातीर खूब त्रास करता हांगा एडमिशन घ्या म्हणून. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.